अभिषेकाचो उत्सव चालू आसा आणि आमच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानचे जे कुळावे आसा ते भायर भायर विखुरलेले आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा हातूंतल्यान आमचे मोठे भावीक आज अभिषेकाक आयिल्ले आसा आणि तांचो अभिषेक श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या भितर गर्भकुडींत चालू आसा आणि आमचे जे भावीक जे आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणात देवाचे दर्शन घेवपा खातीर येता आणि जो अभिषेक जाले आयचे दिसा अभिषेक जाले नंतर दुसरे दिसाक आमची पालखेचो उत्सव जातलो आणि आमच्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात येवन त्या पालखे उत्सवाक समर्थन दिवचें आणि आमची जी मिरवणूक श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे मिरवणूक काडून पालखी आमची देवस्थानाच्या तळयेक हांगा स्थानापन जातली आणि त्या मिरवणुकीक मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. आमची देवस्थानाची पालखेचो उत्सव जो जातलो तो 8:30 ते 9 भितर जातलो आणि त्या हाका भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग दाखवचो. या शंकरवाडीचे सभासद वर्ग, महाजन वर्ग, तशेप्रमाणे ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण परिषद आणि पुरोहित वर्ग तुमचे इथून भाविका लोकांक तशेप्रमाणे जे कितें टीव्हीचेर पळयत आसा तांकां सगळ्यांक तशे प्रमाणे महाशिवरात्री उत्सवाचो थोडक्यान तुमकां सांगता. महाशिवरात्री उत्सव म्हणजे शिव पार्वतीचे विवाह महोत्सव हांगा ते अभिहित शिवरात्रीचे उत्सव करीत आयिल्ले आसा. ते प्रतिवर्ष वार्षिक अभिहिता ते प्रमाणे माघ कृष्ण त्रयोदशी या तिथी अनुसार करून ते प्रमाणे या शिवरात्री उत्सव चालू असतात. शिव आणि शक्ती, शिव पार्वती, शिवरात्री दिवसा शिवाचे दर्शन घेवचो आणि पार्वती दर्शन घेवचो आणि जे कितें आपल्याचे मनोमनात जे कितें इच्छा आसा, अपेक्षा आसा ते पूर्ण जावपा खातीर शिवाचे दर्शन घेवन शिवाक एक अभिषेक करून हे सगळे शिवरात्रीचे सेवा दिवचे म्हणून आसा. ते प्रमाणे रुद्र अभिषेक प्रिय म्हणजे शिवरुद्र अभिषेक जे कितें करता ताका दुधान करूं किंवा तेलान करूं किंवा उदकान करूं तो संतुश्ट जाता. ते प्रमाणे ब्रह्मनादप्रिय ब्रह्मनादप्रिय जे कितें वाजयता ताका ब्रह्माक तितलें आवडटा. ते प्रमाणे विष्णू अलंकार प्रिय म्हणजे अलंकार कितले करता विष्णू ते प्रमाणे तो संतुश्ट जाता. ते प्रमाणे शिव महोत्सव हांगा ते विहिता. ते ह्या शंकरवाडीन ते प्रमाणे या भाविक लोक येवन आपले दर्शन घेवन सेवा करीत आयिल्ले आसा. ते प्रमाणे ह्या वर्षी सुद्दां भाविक लोक येवन आपल्याचे सेवा दिल्ले आसा. तांकां सगळ्यांक देव शिव भक्तगण आसा सगळ्यांक देवान तांकां सगळें बरें करूं. हांव प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या श्रोत्यांक आणि जे दर्शक आसा तांचे स्वागत करता गोमंतेश्वर देवस्थान ब्रह्मपुरी ओल्ड गोवा हाचे तर्फे. हे देवस्थान तशेंच खूब जुने 14व्या शतकान श्री माधव मंत्री हांणी हे देवूळ बांदलें आणि ताजे नंतर
पोर्तुगीजांनी ताजो पाळाव केलो आणि ताजे नंतर आमचे नाभिक समाजाचे जे लोक आसले गोंयांत जे लोक आसात तांणी 1947 ह्या देवस्थानची पुनर्बांदणी केली. हे देवस्थानान प्रामुख्यान म्हणल्यार महाशिवरात्री आणि श्रावणी सोमवार हे उत्सव प्रामुख्यान जाता, तशें बाकीचे जाता आणि हजारांनी लोक ह्या देवस्थानान येवन आमच्या गोमंतेश्वराची आशिर्वाद घेवन पावन जातात. महाशिवरात्रीच्या निमतान ह्या देवस्थानान स्वस्त अभिषेक केलो वता आणि गेल्या वर्सांच्यान कोवीड काळ 2019 कोवीड काळ जाल्ल्या कारणान एक वर्स हांगासर भाविकांक आमी दर्शन दिवना. ते प्रमाणे पोरू आणि अंदू भाविकांचो प्रचंड उत्साह दिसता. नमस्कार. हे आमच्या गावणेकार बाबान सांगिल्ले भशेन हे देवूळ खरें अत्यंत प्राचीन अशें देवूळ आसा आनी श्रावणी सोमवार तशेंच महाशिवरात्री हे 2 मोठे उत्सव जाता. त्या निमतान गोंयभरचे लोक हांगा येवन लिंगाचेर सहज अभिषेक घालता. ह्या वर्सा असो अभूतपूर्व असो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा. कितलेशे भरपूर गर्दी लोक मोठ्या उत्साहान ह्या शिवरात्री उत्सवान सहभागी जाल्लेले आसा. सगळ्या भाविकांक हांव शिवरात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. तशेंच ह्या महादेवा कडेन गोमंतेश्वरा कडेन मागता की कोवीड सारकिल्ले महामारी ही ह्याचे त्यांनी निर्माण करूनी. या देवस्थानाचो पाडाव मागीर महामनी म्हणून एक आनी आदिलशाही यांच्यानी भरपूर हेजो पाडाव केलो 2-3दा आनी खूब लुटालूट जाली. हो जो विभाग आसा ओल्ड गोवा टू गोवा वेल्ला ही कंप्लीट त्यावेळी गोवा बेट म्हणटाले. गोवा बेटा भितर हे 2 एक मांडवी रिवर आणि एक जुवारी रिवर हाजो मदलो संपूर्ण प्रदेश हो सुपीक आशिल्लो आणि ह्या ठिकाणी बहुतेक सगळे राज्य करून गेले. ह्या ठिकाणी नंतर पोर्तुगेज जेन्ना 1510 आयले त्यांच्यानी हांगासर जवळ 1515 पासून ते 215 वर्सां ह्या ठिकाणी भयंकर धुमाकूळ घातलो आणि हिंदूची खुबशी देवळां मोडली. त्या टायमार हे देवूळ अशें उद्ध्वस्त केले. परंतु 1931 हे देवस्थानाची सुरवात जाली आणि 1947 हे देवूळ कंप्लीट उबें जालें. आयज जे देवूळ तुमकां दिसता हे तेजे 2nd एडिशन आणि दुसरे नव्या नूतनीकरण करून आम्ही देवूळ फुडें उबें केल्लें आसा. प्रत्येकं प्रविचरते देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै दाम्ने प्रवीतनमस्योऽस्मिवत्. नमो निर्दिष्टाय प्रियदवदविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरमधिष्ठाय च नमः. बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः. प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः. जनसुखकृत सक्तौ दुःखौ मृडाय नमो नमः. प्रमासी पदे निश्रय गुण्यै शिवाय नमो नमः. हे गोमंतेश्वर ब्रह्मपुरी हांगासरले श्री क्षेत्र ब्रह्मपुरी अशें हेका म्हणटा. हांगा महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहान हांगा साजरी करता. हजारांनी लोक हांगा येता आनी अभिषेक करता. जे देवाक उदक घालता, दूध घालता, फुलां घालता आनी धन्य जावन आपले जे कितें मनोरथ आसा ते ह्या देवाक सांगता आनी आपले मनोरथ पूर्ण करून वयता. अशी वार्षिक परंपरा कित्येक वर्सां जाली. 100 वर्सांच्या पयलीं ही परंपरा चालू आसा. ह्या गांवांक हांगा ब्रह्मपुरी जरी म्हटलें तरी तीर्थार म्हणून हो गांव फामाद आसा. सगळ्या करमळी ह्या वाठारांत, त्याच प्रमाणे डोंगरेर, ओल्ड गोवा, रायबंदर ह्या सरावंडींग वाठारांत हो गांव तीर्थार म्हणूनच फामाद आसा. हांगा लोक येता, तीर्थ न्हाता आनी तीर्थ न्हावन हांगा येवन अभिषेक करून मागीर घरा वयता. आनी दनपारां हांगा फराळ आसता. सोजी आनी खतखते जे गोव्याचे प्रसिद्ध अशे आयटम ते हांगा लोकांक सगळ्या प्रसाद मेळटा दनपारां 2:30
आरती जाता, त्यानंतर महापूजा जाता. महापूजा झाल्यानंतर भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक असो भरगच्च कार्यक्रम हांगा रातच्या 3 पर्यंत आमी सादर करता आणि 3 नंतर देव हांगा उत्सवाची समाप्ती जाता. सकाळच्या 4 हो कार्यक्रम सुरू जाल्लो अभिषेकाचो, तो आता सांजच्या रातच्या 3 पर्यंत म्हणजे दुसऱ्या दिसा रातच्या 3 पर्यंत हो कार्यक्रम चलतलो. अशा रितीन ही महाशिवरात्री गोमंतेश्वर कमिटी जी आसा ती अखिल गोवा नाभिक समाज साजरी करता आणि आमी ताका सहकार्य करून सगळ्या लोकांचे सहकार्य आनंदान मेळटा. ह्याच समुद्राच्या देवळां येता हांगा सगळें वेवस्थीत जाता, कसलो त्रास जायना, कसलें येना, वेवस्थीत आनी तें शॉर्ट एंड स्वीट बरें जाता. तुमी अभिषेक घालपाक कितलीं वर्सां जालीं हांगा येता? हें देवूळ जाल्लें 10 वर्सां आमी हांगा चडशें येता. देवस्थान ते डॅम व्हडलो डॅम जाल्ले निमित्त देवस्थानूय उदकान आमी नवे हांगा जागा घेवन आमी म्हाजून हांगा देवस्थान बांदलें केलें 1997 ह्या देवस्थानाचें प्रतिश्ठापन जालें. आतां आमच्या देवस्थानाक वर्साक 4 फंक्शन जाता. शिवरात्री दर नितीन जाता, बरे लोक मेळटा शिवरात्रीचे आनी सगळे 4-5 लोक मेळटा. हांगा आई लोक सगळे देवा प्रसाद अभिषेक जाता. नंतर आई लोकांक सगळे तेंका प्रसाद दितात, जेवण गिवण आनी नाश्ता सगळे दितात व्हडल्या लोकांक. गणपताचे पालखी जाता आनी नंतर आमचे नवरात्री प्रोग्राम जाता, 9 टायम जेवप जाता. आनी म्हणजे श्रावण म्हयन्याक श्रावण सोमाराक प्रत्येक होम जाता. दिपोत्सव कार्तिक म्हयन्याक दिपोत्सव करता हांगा. आमचे 5 तारखेक वर्धंती उत्सव जाता, वार्षिक उत्सव जाता. श्री ग्रामदेवी सातेरीच्या कृपेन, चंद्रेश्वर भूतनाथ आनी म्हाळसानारीच्या कृपेन आज या शिवरात्रीच्या दिसा आमकां आमची ईश्वर देवस्थानां आज अभिषेक घालपाक मेळ्ळो. कोविडाचे प्रॉब्लेम आसा ते कमी जायत आसला, तेजो आमकां आनंद जाल्लो आसा. आनी आज आमी लोक बरे भक्तिभावान हांगा आयले. सकाळच्यान भरपूर आमी 8 कोमेस केल्लें, भरपूर गर्दी आसा आनी प्रत्येक लोकान आमकां हांगा सहकार्य केलें.
आनी अशेंच आमची मागणी आसा की आमची देवाची ईश्वर देवाडेन आमची अशीच मागणी आसा की महादेवाडेन की हेजे मुखार आमकां हे सगळे कोविडाचे प्रॉब्लेम मोकळे जावन वर्सान वर्स आनंदान शिवरात्री महोत्सव साजरो करपाक मेळचो अशी आमी देवाडेन मागणी करता। आनी आमी खूब कमिटी सगळे लोकांचं सकाळच्यान जी आमी सेवा दिला आनी सगळ्यांना आमकां कॉपरेशन दिला त्याचे बद्दल आमी सगळे लोकांचे आभारी आसा आनी अशीच आमकां सकृप देवाची लाभची अशी आमची मागणी आसा। शिवरात्रीक लोक चडशे असे दिसतात। लोक कितें म्हणजे 2-3 वर्सां जाली कोविड आसले न्हू लोक भियान भायर सरत नासले अंदू मातशे लोक जाले कमळेश्वराच्या शिवरात्री बरगांव म्हणजे गेल्या 2 वर्सां कमी आसले अशें म्हणटा। कमी आसले काय ना लोक भायर सरत नासले भियानच भायर सरले पण आयज चड अशें दिसता। आयज मातशें सकाळच्यान 6 जाल्या मेरेन बरीच गर्दी जाल्ली सकाळी 7-8 मेरेन आतां मातशें जेवणाचो टायम जालो न्हू एक सांजची भरतली गर्दी। शिवरात्री भरपूर आसा ते कोरोना काळाची सपाटी पडल्यामुळे अशें गर्दी जाली आनी धार्मीक विधी असो नवीन वर्सान अशें सुरू जाल्ल्या सारको असो एक अनुभव येता अशेंच लोकांनी सगळ्या गोष्टींक प्रतिसाद दिवपाचो। एकंदर ह्या फावटी लोक खूब आसात ह्या वर्सा। हय ह्या वर्साक खूब आसा। रुद्रेश्वराच्या ह्या प्रांगणात सगळ्यात पहिली समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। दर वर्सा शिवरात्री ही खूप मोठ्या व्हडा उत्साहात आमी हरवळ्या हांगासर साजरी जाता। गोंयभरचे शिवभक्त ह्या हरवळ्याच्या ह्या रुद्रेश्वर स्थानात येता आनी दर वर्सा प्रमाणे कोणूय बी तितक्यात म्हणजे कोरोनाचेर मात करून लोकांनी मोठ्या प्रमाणात शिवरात्री उत्सव जो आसा काल रातच्यान सुरवात जाला आनी मोठ्या व्हडा उत्साहात सगळे लोक उत्साहान हांगासर मनयता। दर वर्सा लिंगाचेर अभिषेक करपाची संद तीर्थाचेर वचपाची संद लोकांक सदोदीत मेळटा। देवाचे कृपेन हांवें समेस्त गोमंतकीयाच्या वतीन आज आमच्या हरवळेच्या रुद्रेश्वराच्या लिंगाचेर अभिषेक करपाची संद म्हाका मेळ्ळी। देवाचो अभिषेक करून समेस्त गोमंतकीयांक परत एकदा म्हणजे कोरोना मुक्त राज्य कोरोना मुक्त देश जावचो हीच मागणी देवाच्या चरणी केली आणि परत एकदा सुराज्य गोंयांत स्थापन जावचें हे श्री रुद्रेश्वर चरणाच्या ठिकाणी प्रार्थना केली।